मुरगांव तालुक्यात चिकाले हांगा आशिल्ले पोरने इस्पितळ मोडून नवीन इमारत बांदल्या। चिकाले इस्पितळाचें नांव बदलून उपजिल्हा इस्पितळ चिकाली अशें केलां। तशेंच जायते बदल केल्यात। शुक्रारा दिसताचें उक्तावण जालें। उक्तावणाक मुरगांव तालुक्यांतले तीनय आमदार माचयेर आसले। ह्या इस्पितळान ह्या वाठारांतल्याच भुरग्यांक काम मेळटलें। पयलीं सत्तरीच्याच भुरग्यांक कामाक लायिल्ले, ताका कारण आसा। आता तशें जावचें ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की हांव जेन्ना एम्प्लॉयमेंटचो उलयता म्हणजे लोकांक ते विश्वास पटना, कित्याक लोकांक दिसता की हांव सगळे सत्तरी व्हरता म्हणून लोकांक। हांव सत्तरी भितरी ते पयलींचे दीस आसले की तेन्ना दिवचे पडले म्हाका। आनी मेन म्हणजे कित्याक की ह्या तरेचे वास्तू जेन्ना ह्या परिसरांत जेन्ना आमी तयार करता, ह्या परिसराच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमचे थल्लेलेच आसा की त्या एरियान आमी प्रायोरिटी दिवपाची गरज आसा। आनी म्याच तरेन आमी वचूंक जाय। पळय आमी ठरयिल्लें आसा की सावथ गोवाचे जेन्ना हॉस्पिटल तयार जातले चडशे आमी सावथ गोवा भर दितले। पूण कितें आसता की केन्ना केन्ना एक वेगळे दृश्टिकोनान फुडें वचूंक जाय। हे सरकार लोकां खातीर वावुरता आनी हे सगळी कल्पना जी आसता ते मुख्यमंत्रीची कल्पना आसता आनी तो सगळ्या गोश्टीचेर मायन्युटली हांव हे सांगू शकता। आयज जर सकाळी मिटींग जावन आसली सोडेक्सो फायनल जातले म्हणून हांव तुमकां सांगूंक पावपाचो नाशिल्लो। आनी गरीब लोकांक ज्या तरेचे न्यूट्रिशन जाय त्या तरेन न्यूट्रिशन गावल्यार तेजी रिकवरी बी बेगीन जाता। नाल्यार आयज तुमीच पळयता केन्ना केन्ना कोण फेसबुकार घालता, कोण ट्रे हाडटा, कोण बकेटान दाळ व्हरता, ते कसले आनी दाळ आनी कसले। हांवें चीफ मिनिस्टराक विनंती केली, साहेब पण सांगले हे आनी म्हाका आनी परत सांगूच नाका, कित्याक हे आनी म्हाजे कडेन पळोवपाक जायना। ते किचन बिचन गेले 25 वर्सां कोणी पळोवंक मेळना, ते सगळे बंद जावंक जाय। आउटसोर्स करून जे एम्सान चालू केल्ले आसा ते आमी चालू करया आनी पयले ताट तुजे हस्ते ते गरीबाक पावंक जाय। आनी म्हणूनच हे म्हाजें एक स्वप्न आशिल्लें की तुजे हस्ते ते जावंक जाय, तूं ते कर आनी म्हाका दी। आनी तेणी सांगलें सोमारा तुज्या हातीन पावतले। आनी म्हणूनच आमी ह्या तरेन गरिबा खातीर वावुरता, लोकां खातीर वावुरता। गोंय मेडिकलान आनी भलायकी खात्याच्या हेर इस्पितळांनी सोमारच्यान बरें जेवण मेळटलें। देशा भायली सॅडेक्सो कंपनीक तें काम दिलां। कामगारय तेच घेतले अशी माहिती विश्वजीत राणेन दिल्या। हे कित्या खातीर म्हणजे पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ सर्विसेस जे कितें आहा, नर्सिंग इन्स्टिट्यूट पासून भुरग्यांचे कॅन्टीन, मेस, हे सोडेक्सो कंपनी चलयतली। हे फॉरेन कंपनी, इंटरनॅशनल कंपनी। आनी प्रत्येक पेशंटाचे जे आजारी आहा तो त्या प्रमाणे ताका कितें जेवंक घालूंक जाय, तेजे पर ग्रॅम कितले ताका वचूंक जाय, त्या तरेचे न्यूट्रिशन ते 160 लोक ते एम्प्लॉय करतले। आनी गरीब मनशाक ते ट्रे हाडून ते दितले। तेजे उपरांत ते पयलीं आतां तुमी पळयता गोवा मेडिकल कॉलेजान केन्ना केन्ना टाटा बी सकयल पडलेले आसता, हे सगळे पयस वयतले। आनी ह्या तरेचे फेसिलिटी हे सरकार दिता। दर वर्सा आमकां 12 ते 14 कोटी खर्च येतले, हे सरकार गोवा राज्याचे। मुरगांव तालुक्यात अशा मॉडर्न इस्पितळाची गरज आसली। कामगारांची भरती जातकच सगळीं कामां सारकी जातली अशें मंत्री आनी दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोन सांगलें। मोस्ट मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल हांगा तयार जाता। आतां ते तयार जाता तेन्ना लोकांक सवलत्यो मेळटल्यो, ट्रिटमेंट बरो जातलो, लोकां अपेक्षीत लोक दोतोर एटेंड जातले आनी वेगळे वेगळे स्पेशालिटीज हांगा घातलेले आसा। आतां सुरवात जाता तेन्ना फट करून सगळें जावपाना, इल्लोसो टायम लागतलो। कारण एकूच की रिक्रुटमेंट चालू आसा। रिक्रुटमेंट जातकच फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल जातलें। आनी ताका लागून हांव समजता हे सगळ्यान एक व्हडलो प्रोजेक्ट कसो उबारलेलो आसा हे सरकारान लोकांच्या बाबतींत। कित्याक हेल्थ इज वेल्थ म्हणलेलें आसा। जेन्ना तुजें आरोग्य बरें आसा, भलायकी बरी आसा, म्हाका दिसता सगळेंच बरें आसता।